मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या क्रिस्तांवांचें काकलुतीचें काळीज उक्तावूंक आमकां उलो कोत्ता. पिडेवंतांक भेट दियात आनी तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांत आमकां बोरवांचो चड गरज. कित्याक खंयच्याय जाग्यार तुमी पळयल्यात जाल्यार निराशीपण आमकां दिश्टी पडटा. जावं आमच्या घोराब्यांनी, जावं आमच्या समुदायांत, जावं आमी काम करता थंय, आमच्या हॉस्पिटलांनी, खंयच्याय जाग्यार पळयत जाल्यार आमकां निराशीपण दिश्टी पडटा. आनी ताका लागून आमकां सगल्यांक दुसऱ्यांक बोरवांचो दिवंक आमकां गरज. आयच्या विशयाचेर आमच्या नियाळाक थोडो आदार दिवंक एक काणी तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. एक जाणटो कांय दुयेंसाक लागून हॉस्पिटलांत आसलो आनी थंय बेडी सायडीक एक कोदेल दवरूंक ताणें मागलें. आनी ताचे धुवेन एक दीस म्हणलें, डॅडी, ही कोदेल, ही खाली कोदेल बेडी सायडीक कित्याक दवरल्या? तिचेर कोण कांय बसना. तेन्ना ताच्या बापायन एक आमरकूच हांसो दिलो आनी ताणें म्हणलें, बाये म्हजे, एकदां पादिगारान शेरमाव सांगलेलो की मागणें करप म्हणल्यार जेजूशी आमी उलोवप. तो जेजू आमच्या सांगाता बसता आनी तो सगलें आयकता. तर म्हजे बाये, जेन्ना म्हाका एकसूरपण भोगता, जेन्ना म्हाका भिरांत दिसता, तेन्ना हांव ही कोदेलीक वळोन म्हणटा, जेजू तूं आसाय मो. आनी तेन्ना सगलें म्हजें भिरांत, सगलीं म्हजें एकसूरपण हांव ताका शेअर करता, हांव ताका सांगता. आनी तेन्ना म्हज्या आत्म्यांक शांती भोगता. आनी थोड्या दिसांनी तो जाणटो मेलो आनी जेजूच्या खांदार आपली तकली धरून सोंपलोल्या भाशेन ताची तकली त्या कोदेलीर सोंपल्या उपरांत ती मेळ्ळी. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मनशाक ताच्या आत्म्यांक शांती कितकोन मेवली काय? त्या वखदांनी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते जेजूचें आसनें ताका मेळ्ळें आनी तें ताका शांती मेवली. तर हीच शांती, हीच जेजूची शांती आमी पिडेवंतांक भेट करूंक वेता तेन्ना हीच शांती आमी तांकां दिवंक पावता. हें जेजूचें आसनें आमी तांकां दिवंक पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना पिडेस्तांक भेट कोत्तलीं जाल्यार आमी खालती जावंक गरज, आमी ल्हान जावंक गरज. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां होच संदेश मेळटा. आमी जेन्ना गोरवान भोंवता, पदवेन भोंवता तेन्ना आमचें निसणटोन जाता. तो राजा आख्खो गोरवान भरोन, पदवेन भरोन देवाची भिरांत नासली ताका. आनी ताणें देव मंदिरांतलीं आयदनां घेवन ताणें बोश्टायलीं. आनी ताका लागून देव ताका बरोवन सांगता, तुजें निसणटोन जातलें, तुजे दीस मेजलोले आसा, तुजें राजवट सगली फुट्टली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आयज खालती जावंक आनी पिडेवंतांक भेट करूंक आयज आमकां उलो आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट, दुमाळे, भिरांत हें सगलें सांगता. पूण आखरेक तो म्हणटा, निमाणे कोडे पासून कोण थीर रावतात ती सासणाचें जिवीत वेंग मारूंक पावतलीं. जायतीं आमकां पिडेस्त लोक आमकां एक प्रेरणा जाता. कित्याक आमी जंय बरीं आसात तीं जायते फावटी निराशी आसता. पूण तीं पिडेस्त लोक, तांच्या जिवितांत कोश्ट आसात तरी पूण तीं खुशाल आसतात, तीं दिसतात. एके भाशेन जेजू सांगता ते भाशेन आपल्या कोश्टां पासून ती जेजूचेर बोरवांसो दवरतात, जी जेजूचेर थीर आसतात. तर आमी तांची देख घेवंक गरज. आनी आयज आमी सांत फ्रांसिसाच्या नोयनाक आसाव
आनी आमी जाणाव सांत फ्रांसीस आपलें जिवीत पिडेवंता पासत खोरचिलें. जेन्ना तो पाद्री जाल्लो त्या वर्सा वेनिसाच्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स त्या हॉस्पिटलांत तो आपलें मुण्यारपण चलयतालो आनी थंय सगल्या पिडेवंताची तो सेवा करतालो, तांचे गाय धुतालो आनी मेले उपरांत तांकां फोंडांत पुत्तालो. तर आमच्या सांत फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलतना आमी आमच्या जिवितांत कितें घेवंक गरज? पयलें म्हणल्यार आमी दरेकलीं देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी ओळखूंक गरज. आमच्या पिडेवंतांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी शिकुया. ही आमची पिडेवंती आमकां कांयच फायद्याची न्हू. तेंचें आमकां कित्याक पडलां? जायते फावटी ही आमची गोत जाली आसतली. पूण आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमकां प्रतिश्ठा आसा, डिग्निटी आसा, कित्याक देवान आपल्याच सारक्याची आनी आपल्याच रुपाची आमकां सगल्यांक घडल्यांत. तर आमच्या पिडेवंतांक आमी मान आनी रेस्पेदान लेखुया. आनी दुसरी म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार आमच्या विशयांत आमकां मेळटा. गरिबांक पिडेवंतांक आमी भेट दिवया आनी जाता तो आदार तांकां दिवया. कित्याक ही जावन आसा एक दोयाळी कोन्नी आनी ही कोन्नी आमकां स्वर्गार वचूंक आदाराची जाता. एक म्हणल्यार आमकां फायद्याची पडटा कित्याक आमी स्वर्गार वचपाक आदार दिता. आनी दुसरें म्हणल्यार ही भेट पिडेवंतांक एक बोरवाशाची कीट पेटयता. जायते फावटी जिवितांत एक सुरपण ती भोगतात, कोश ती भोगतात. पूण जेन्ना आमी भेट दिवंक वेता तेन्ना तांच्या तोंडार हांसो येता. हें जिवीत जिवंक तांकां खुशालकाय भोगता. निराशीपण फाटीं उरता आनी बोरवासो फुडें. तर हेंच करूंक जेजूचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. जो जेजू सगल्या पिडेवंतांक बरो करीत गेलो, तांकां बोरवासो दिलो, तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो. तो ताचीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेंत मागुया.